हांव जाणा एकले तरणाटे कोरडे दोळे दिसना ताका दोनी दोळे संपूर्ण कांयच दिसना. हांव प्रायवंताच्या घरांत प्रायवंताची सेवा आसतना थंयसर एक आवय आनी बापूय आसलीं. तांची भुरग्यां पैकी एकलें तें दोळे दिसनातलें ताका थंयसर आपण हाडलें. तें हुशार आनी तें शिकपान ती हुशार आसलें देखून ग्रॅज्युएशन तें शिकलें. तांकां कालिंगी ब्रेल लँग्वेज कालिंगी स्पेशल तांकां शिकचें एक विशेश भास आसा कंप्युटराचेर कोण त्या प्रमाणे तें शिकलां हुशार आनी तें बँकांत काम करतलें. पळय बारी बुद्दवंत. दोळ्यांची दिसना जाल्यार ताका ताच्या काळजाची मोतीची दिश्ट बरी आली. आनी थंयसर आयिल्लें आवय बापाय लागीं उलयता आसतना आनी ताका पळोवन म्हाका एक विशेश एक संतोश जालो. ताचे एक भावार्थ पात्येन आनी शिकाप ताची जाणवाय पळोवन ताणें उलयता आसतना हांवें सांगलें वा तुवें खंडीत जावन काजर जायजे आनी एक बरें कुटुंबात जिवीत जियेसी. आवय बापूय म्हणाले फादर ताका काजर जावंक जाता गे ताका दोळ्यांची दिसना. हांवें म्हळें देवाक आसा जाल्यार कितेंच ना. ताका दोळ्यांची कुडीच्या दोळ्यांची दिसना जाल्यार ताका आत्म्याच्या दोळ्यांची दिश्ट आसा काळजाची दिश्ट आसा ताका मोतीची दिश्ट आसा. तें वय बरें कुटुंबात जिवीत जियेतलें. म्हाका न्हू देवान ताच्या जिवितांत तें रुजू केलें. आनी 1-2 वर्सां जायची जाल्यार ताका बरी सैरीक जाली काजर जालें. आतां तें बाळान जावन आपल्या भुरग्यां सांगता घोवा सांगता बरें आपुरबायेचें कुटुंबात जिवीत जीवन आसा. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. बरो न्हवरोय ताका समजोवचो मोखरसो ताका मेळ्ळा. म्हाका हांव कितें सांगता गे म्हळ्यार सबार जाण कुर्डे आसात ते जिवितांत निराश जायनात. कितले जाणां दोळे आसात हात पांय सगळे बरे आसात निराश जातात जीव घात करूं आशेतात आनी थोडे बेबदे जातात आनी थोडे जाण सारकें कामय करनात. आवय बापाय विरोध जाता. तसल्यांक हांवें पळयलां दैवीक लोरित्न मंत्र येवचें तसल्यांक हांवें आध्यात्मीक दिश्ट समयांत हांव जोड घेवंक तांकां कुमक करची. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समयाचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं तुमचें सवें आसूं. भोव मोगाचें न्हू देवाच्या हाजीरपणांत आमी प्रवेश जावया. समया जेजूक आमी उलो मारया. समया जेजूचो अनुभव आमी करया. जेजू सांगता देवा बापाचो आनी पवित्र आत्म्याचो अनुभव आमकां जातालो. मोरी माय हजर जातली सांत भक्त आनी आंज बडयोय हे आमच्या सांगात आसून सर्गीचो अनुभव आमकां जातलो. जेजू तुजें नांव म्हज्या ओंटांचें जेजू तुजें नांव मेटा मेटांचें. जेजू तुजें नांव सकाळीं सांजेर जेजू सदांच मोचे थंय. जेजू तुजें नांव उठता बसताना जेजू तुजें नांव खाता जेवताना. जेजू तुजें नांव विशेव घेताना जेजू सदांच मोचे थंय. जेजू तुजें नांव म्हज्या कामांनी जेजू तुजें नांव म्हज्या कश्टांनी. जेजू तुजें नांव सुखा दुखांनी जेजू सदांच मोचे थंय. जेजू तुजें नांव म्हज्या एकसुरपणां जेजू तुजें नांव म्हज्या दुर्बळकायेन. जेजू तुजें नांव सरसांडून घालताना जेजू सदांच मोचे थंय. जेजू सदांच मोचे थंय. जेजू सदांच मोचे थंय. जेजू सदांच मोचे थंय. मोकळो समया जेजू तुवें आमकां हर एकल्यांक बसयलां. हांव तुमच्या सांगाता आसतलो संवसार सरा पर्यंत हें तुमी उगडास दवरा. वय समया जेजू आमी सदांच हो उगडास आमच्या काळजांत जिव दवरता. तुवें आमकां बसयलां संवसार सरा पर्यंत. सासणाच्या सासणां तूं आमच्या सांगाता आसतलोय म्हणून आमच्या सांगाता आसाय समया जेजू. तुजो अनुभव आमकां जाय सारकें आमकां जाता सारको तुजे आशिर्वाद तुजी कृपा आमचेर वच समया जेजू. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाचेर बेसांव घाल समया जेजू. अंतरजाळाचेर सगळ्या संवसारांत
च्या विविध जाग्यार असले आमचे भाव आनी भयणी ह्या मागण्यांत आमच्या सांगाता मेळटात. हे मागणें देवा बापाक मानतात असलें हांव दिसो मी आ जेजू तुज्या नांवान आमी जें कितें मागता बापा थांव तें आमकां मेळा शें कर. वय आमच्या पिडेस्त गूण जावं दी, आमच्या कश्टतल्यांचे कश्ट हळू जावं दी. वय सबार समस्यांक वळख जाल्ली आसात त्या समस्यांतले तांकां परिहार मेळोवन दी. सबार बंद देडेंत आसात, संकटींनी आसात, जाळांनी आसात, वायटाच्या खोटेपणाचे दुश्ट सत्तेक वळख जाल्ली आसात तांकां सुडका लाभय समिया जेजू तुज्या नांवान. वय सबार जाणांची आर्थीक परिस्थिती ती सुदरोवन दी. आर्थीक अडचणी आसात, तात्वार आसा, ह्या सर तात्वारांतले तूं तांकां निवार समिया जेजू. तुज्या मोगान आमकां जिविताची धदोसकाय, संतोष आनी सवस्थकाय फावो कर. जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गा बापाक होगळाप जेजूक. जय जय पवित्र आत्म्या. भाऊ मोगाच्यानो कशीं आसात तुमी सगळीं? बरीं आसात न्हू? मोगाच्यानो तुमी म्हाका दिसना जाल्यार हांव तुमकां दिसतां. आनी मात न्ही तुमी म्हाका पळयल्ल्या वरवीं हांव तुमच्या घरा येवन पावतां, तुमच्या कामाच्या जाग्यार येवन पावतां, तुमच्या दफ्तरांत येवन पावतां, तुमच्या कारार तुमी पळयन करता जाल्यार तुमच्या कारा भितरय हांव तुमच्या सांगाता आसां. वय मोगाच्यानो ही एक दादोसकाय म्हाका, कित्याक दैवीक लोरेत्री मंदिरांत जो कोण हांगासर भेट दिवंक येतात. आज ही एक कुटुंब कॅनडांतल्यान आयलें आनी ती म्हणटा फादर तुमी सदांय आमच्या घरांत आसात, आमच्या भुरग्यांक सांगाता तुमी आसा. आमची भुरगीं ल्हान भुरगीं वाडोवन आसात, तांकां कोंकणी शिकोवंक एक तुमी आदार. कित्याक तुमी कोंकणींत सरमाव दिता आसतना आमकां तें समजता, तांकां समजना जाल्यार कित्याक ती इंग्लिशांत उलोवची. तुमची कोंकणी आयकून इल्ले कोंकणीन तांकां अभिरुच आयल्या. सबार कोंकणी शब्द ती जाणात. आतां ती कोंकणीन मागणें करतात आनी कोंकणींत उलयतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यान तें एक बरेंपण. आनी मात न्ही तांणी म्हळें आमचीं भुरगीं मागोवंक शिकल्यान, दिंबयेर पडोवंक शिकल्यान, हात जोडूंक शिकल्यान, वडिलांचे बेसांव हाडूंक शिकल्यान. आमची अस्मिताय, आमची ट्रू आयडेंटिटी, आमचें खरें एक वळख आमी कोंकणी क्रिस्तांव, मंगळूरचे क्रिस्तांव. वय हें सगळें तीं जाणां आसात. वय ह्या वरवीं तांकां एक वर्ते एक कॉन्फिडन्स, आत्मस्थैर्य म्हणटा आपल्या अंतस्करणांत एक धैर्य आपणाच्या संस्कृती विशांती आयलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यान कोंकणींत मीस आराधन आयकोवचे द्वारे, देवाचें उतर आयकोवचे द्वारे कितले फायदे आसात न्ही गे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर मोगाच्यान आमी आमच्या नियाळाक घेवया मार्काचो वांजेल 8वा वसर 22व्या वळेंतावन 25वी वळ पर्यंत. गॉस्पल ऑफ सेंट मार्क चॅप्टर 8 वर्सेस 22 to 25. बेतसायदांत कुरड्याक दिश्ट मेळटा. अशें समी जेजू आनी ताचे शिश्य बेतसायदाक येवन पावले. थंय थोड्या जाणांनी एक कुरड्याक जेजू सरशीं हाडलो आनी ताणें त्या कुरड्याक आपडी जाय म्हणून ते पराती लागले. जेजून त्या कुरड्याचो हात धरून ताका हळ्ळेच्या भायर आपोवन व्हेलो. थंय ताच्या दोळ्यांक थिंपी लावन ताणें ताचेर आपले हात दवरले आनी कांयपणी तुका दिसता गी म्हणून ताचे लागीं विचारलें. आनी ताची दिश्ट पाटी येवंक सुरू जाली. तितलीच ताणें जाप दिवन म्हळें मनीस म्हाका दिसतात पूण रूख सरलेल्या बरी म्हाका दिसतात. तवळ जेजून परत्यान ताच्या दोळ्यांचेर आपले हात दवरले आनी तेदवां ताका सारकें दिसोंक सुरू जालें. तो बरो जालो आनी आतां सर वस्तू ताका स्पश्ट दिसोंक लागल्यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यानो हें घडीत आमी नियाळ करया आनी हाचे द्वारे मोगाच्यानो आमकांय कुरपेचो शिवर अनुभव जाता. आमकां अजापां विजमितां आनी देवाच्या विशेश महिमा आमकां अनुभव जाता. कशें पयलें पळया, जेजू आपल्या शिश्यां सांगता बेतसायदाक पावलो. बेतसायदा म्हणटा आसतना मोगाच्यानो थंयसर वांजेलांत 2 बेतसायदा आसात. एक बेतसायदा तळें, अजापांचें तळें जेरुसलेमाच्या देवाळाच्या कुशीन आसा. पूण जेजू पावल्लो तें प्रांत्य, तें तळें न्ही बेतसायदा. हें बेतसायदा म्हणलें प्रांत्य. ह्या प्रांत्या विशांत आमकां तक्षण उडास येता. सुमी जेजू थंयसर गेल्ल्या वेळार ताणें थंयसर जायती सुवार्ता परगट केली. थंयसर चड अजापा विजमितां जावंक ना. देखून जेजून म्हणलें जावन आसा हाय तुका बेतसायदा, हाय तुका खोरोजिना. तुमचे थंय केसले तसली विजमितां आनी अजापां दुसऱ्या खंय केल्लीं जाल्यार विशेश जावन सोदोम आनी गोमोरांत ते सयत पातक रडोवन जिणी बदलीत आसले, तुमी बदलो ना. जेजू सुरसुरलो आनी तांचेर रागार जाल्लो जावन आसा. जाल्यार ही जेजू परतून बेतसायदाक येता. हो जावन आसा देवाचो मोग. देव मोगाच्यानो आमकां ताची भुरगीं म्हूण लेखता.
भुरगीं म्हूण स्विकार करता. आमी जर तर आमी ताका दूख येयल्यारी, जर तर भुरग्यांनी आवय बापायक दूख येयल्यारी मोगाचें न्हू. देव एक बापूय आनी आवय न्हीज बरी आवय बापूय भुरग्यांक पयस करना, तांकां बेश्टायता आवय. समी जेजून बेस्तायताक बेश्टायलें, पूण परतून थंयसर तो आयलो. कित्याक तो जाणा ताच्या बेश्टवणे उपरांत बेस्तायत जायतें बदललेलें. आतां आमकां कळटा बेस्तायत जायतें बदललां म्हूण. कशें ते कितें करतात, ह्या फावटीन जेजू येता आसतना पाथयेन आनी भावार्थांत तांच्या मदें आसले एका कुरड्याक सयत जेजू लागीं हाडटात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कित्याक ते कुरड्याक जेजू लागीं हाडटात? जेजू ते पाथयेल्ले. कितें पाथयेल्ले? जेजू कोण म्हूण ते पाथयेल्ले. जेजू जावन आसा देवाचो पूत म्हूण ते पाथयेल्ले. जेजू देवाची संपूर्णता साक्षात बिडार करना आसा म्हूण ते पाथयेल्ले. तो जावन आसा सादृश्य रूप अदृश्य देवाचें म्हूण ते पाथयेल्ले. तो जावन आसा दैवीक शब्द मनीस जाल्लो, वय आमच्या मदें जीवन आसा म्हूण ते पाथयेल्ले. तांणी एक उतर उलयल्या बरोबर पिडाक गूण जाता म्हूण ते पाथयेल्ले. जर तर तो कुरडो ताका जल्मातावनूच ताका दोळे दिसना, ताका दोळ्यांचे ते आय बॉल्स ते भितर आसले ते दोळ्यांचे गुळे सयत ना जाल्यार ते नव्यान रचन करूंक ताका साध्य आसा म्हूण ते पाथयेल्ले. देखून जेजू लागीं आयले आनी मोगाचें न्हू, जेजू लागीं ते परत लागले. पळय न्ही जावन समया जेजू लागीं आमी परत तुमची गरज ना. तो ह्या संवसाराक आयलास दैवीक उजवाड दिवच्या खातीर. आनी तर कुरड्यांक तो दिश्ट दिवंक कितले उमेदीन आसा. कशें कळटा आमकां? लुकाच्या वांजेलान 4व्या वसरांत 18व्या वळीर आमी वाचता. लूक चॅप्टर 4 वर्स 18. सोमी जेजू आपली परगडचिनी जियोनच्या वेळार ताचें विजन मिशन स्टेटमेंट करता. म्हणजे त्याच्या जिविताचो उद्देश कितें, शेवट कितें तो स्पश्टपणान सांगता. देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. ताणें म्हाका मागला दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, बंद नसल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट आनी देवाचें बरें, देवाचें वय दया मायेचें नवें वरस पासारूंक ताणें म्हाका धाडला. म्हळ्यार सोमी जेजू आयिल्लोच कुरड्यांक दिश्ट दिवंक. आनी कोण कुरड्याक ताचे लागीं हाडटा आसतना जेजू तक्षण ताका दिश्ट दिवंक आशेता. कित्याक म्हाकाचें न्हू, जेजू कुरड्यांक दिश्ट दिवंक आशेता केवल कुडीच्या दोळ्यांची न्ही, आमच्या आत्म्याची. आमी वाचता थंयसर जेजू आमकां सांगचें मातेवाच्या वांजेलान 6व्या वसरांत 22व्या वळीरता. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 22 ऑनवर्ड्स. जर तर दोळ्यांची दिश्ट गेली आमची सगळे कुडीक काळोख. कित्याक कांयच आमकां दिसना. जर तर आमच्या अंतस्करणाची दिश्ट आमी होगडायल्यार तो काळोख कितलो विपरीत जावचना. पळय देखून आमी थोडे फावटीन दोळे होगडायल्यार वण्णी, कान आयकोनचे होगडायल्यार वण्णी, आमच्या कुडीन थोडे फावटी हार मारल्यार वण्णी, आमच्या आत्म्याची दिश्ट म्हणजे आमच्या अंतस्करणांत देवान दिवचें थंय साल्वासांव आनी सोडवण आमी जळोवन घेवन आमचे आध्यात्मीक दिश्ट बऱ्या तरान आसा जाय. देखून पळया कुरडे कितलेशे आसात आयच्या संवसारांत. थंय हांगासर भीक मागतात या तांचें काम करना आसा. थोडे भारी हुशार आसात. हांव जाणा एकले तरणाटे कुरडे दोळे दिसना ताका, दोनी दोळे संपूर्ण कांयच दिसना. हांव प्रायवंताच्या घरांत प्रायवंताची सेवा आसतना थंयसर एक आवय आनी बापूय आसलीं. तांची भुरग्यां पैकी एकलें तें दोळे दिसनातलें, ताका थंयसर आपण हाडलें. तें हुशार आनी ते शिकपान ती हुशार आसलें. देखून ग्रॅज्युएशन ते शिकलें. तांकां कालिंगी ब्रेल लँग्वेज कालिंगी स्पेशल तांकां शिकचें एक विशेश भास आसा कंप्युटराचेर कोण, त्या प्रमाणे ते शिकलां हुशार. आनी ते बँकांत काम करतलें. पळय भारी बुद्वंत. दोळ्यांची दिसना जाल्यार ताका ताच्या काळजाची मोतीची दिश्ट बरी आली. आनी थंयसर आयिल्लें आवय बापाय लागीं उलयता आसतना आनी ताका पळोवन म्हाका एक विशेश एक संतोश जालो. ताचे एक भावार्थ पात्येन आनी शिकाप ताची जाणवाय पळोवन ताणें उलयता आसतना हांवें सांगलें, हय तुवें खंडीत जावन काजर जायजय आनी एक बरें कुटुंबात जिवीत जियेसय. आवय बापूय म्हणाले, फादर ताका काजर जावंक जाता गे, ताका दोळ्यांची दिसना. हांवें म्हळें देवाक आसा जाल्यार कितेंच ना. ताका दोळ्यांची कुडीच्या दोळ्यांची दिसना जाल्यार ताका आत्म्याच्या दोळ्यांची दिश्ट आसा, काळजाची दिश्ट आसा, ताका मोतीची दिश्ट आसा. तें वय बरें कुटुंबात जिवीत जियेतलें. म्हाकाचें न्हू देवान ताच्या जिवितांत तें रुजू केलें. आनी 1-2 वर्सां जायची जाल्यार ताका बरी सैरीक जाली, काजर जालें. आतां तें बाळान जावन आपल्या भुरग्यां सांगता, घोवा सांगता, बरें आपरपयाचें कुटुंबात जिवीत जीवन आसा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. बरो नवरोय ताका समजोवचो मोकरसो ताका मेळ्ळा. म्हाकाचें हांव कितें सांगता गे म्हळ्यार सबार जाण कुरडे आसात ते जिवितांत निराश जायनात. कितले जाणां दोळे आसात, हात पांय सगळे बरे आसात, निराश जातात, जीव घात करूं आशेतात आनी थोडे बेबदे जातात.
आनी थोडे जाण सारकें कामय करनात. आवय बापाय विरोध जाता तसल्यांक हांवें पळयलां. दैवीक लोरित्न मंदिर येवचें तसल्यांक हांवें आध्यात्मीक दिश्ट सोमयात हांव जोड घेवंक तांकां कुमक करची. सोमी तांकां आध्यात्मीक दीस दिवंक तो आशिता. कुर्डे कित्याक निराश जायनात कित्याक म्हळ्यार तांकां दोळ्यांची दिश्ट तितली नासल्यार तांचे हातांनी स्पर्शाची बरें तांकां एक हें आसता, देणें आसता. खंय आपडल्यार पुरो तांकां कळटा तो वणंद गी, तो रूख गी, हे खांबो गी, या जणेल गी, या दाराचें ते बागील गी, ह्या ते आपडले तक्षण हें चस्मा गी, तक्षण तांकां कळटा. तांकां स्पर्शाचो विशेश एक देणें आसता तांकां, स्पेशल टॅलंट्स. आनी तांकां कान तक्षण आयकता. खंय आवाज आयकला तक्षण तांकां कळटा. कावळ्याचो आवाज गी, या कोंब्याचो आवाज गी, बसांचो आवाज गी, बस गी, कार गी, बायक म्हण तक्षण तांकां कळटा. त्या आवाजांतूच तांकां कळटा. आनी पांयान ती तांकां वेता वेतान तांकां कळटा मुखार न्हंय आसा गी, तळें आसा गी, गुंडी आसा गी, फातर आसात गी, म्हळ्यार चुरुक्क आसता ते. देखून तांकां सवयचें पडटा दोळ्यांक दीस नासतना. देखून दोळ्यांची दीस आयजे म्हण तांकां तितली आशा आसना. जाल्यारय बेस्ट सायदांत थोड्यांनी त्या कुर्ड्याक धर्न जेजू लागीं हाडलें कित्याक तांकां बेजार आयताली, तांकां बिरमत दिसली हाची. सोमी जेजू इतली आजापां विजमेता करता जाल्यार ह्या कुर्ड्याक हे दोळ्यांची दिश्ट मेळच्या बरी कित्याक करूं नजो. आतां मोगाचें न्हू, आमी शिकत जाय कितें, आमी आमच्या जिवितांत आमी पळयता कितल्या जाणांक आध्यात्मीक दिश्ट ना. तस जाल्यार मोगाचें न्हू, आमी धर्न जेजू लागीं हाडची गरज आसा. कितले जाण बेबदे आसात, कितले जाणांक बायलेचे कस कळनात, भुरग्यांचे कस कळनात, बेबदे जाल्यात ह्या सोऱ्या पियोन आपले आस्त बदीक होगडायलां. कितले जाण वायट सवय कळत जाल्यार घोव बायलां एकामेका मोगान ना. बायलेकच दिश्ट सारकी ना, म्हळ्यार आध्यात्मीक दिश्ट ना, दोळ्यांची दिश्ट बरी आहा. वय घोवा लागीं केदाळ झगडटा, पुरपुरता, सारकी जबाबदारी पाळिना. आनी थोडे फावटी ह्या दिसांनी एकलो तरणाटो म्हणटा कास जाला, भुरगीं आसा दोगां. ताजी बायल म्हणटा खंय म्हाका आतां ह्या काजारांत पुरो जाल्यार म्हाका एक तरणाटो चलो बरो लागता, तूं भुरग्यां पळोवन राव, तुका भुरगीं म्हळ्यार बरें न्ही, हांव सोडून वेता म्हूण बेश्टे न्ही. न्ही जावन त्या एका तरणाट्या चल्याच्या मोगार पडला मागीर तरणाट्या चल्या घरा सयत हाडटा खंय. आनी ते हांगा न्ही ऑस्ट्रेलियान आमचे मंगळूरचे. आनी ते म्हणटा खंय हे तरणाट्या चल्यान घरा येवनची तूं म्हणे आडयल्यार हांव पुलिसांक सांगून तुका जैलांत घालता आनी भुरग्यांक हांव गव्हर्मेंटाक दिता. आनी त्या चल्या सांगता चलतच वयता. म्हणजे ताका दिश्ट ना, आध्यात्मीक दिश्ट ना, कुर्डें जाला. तस जाल्यार म्हाका जेन्ना देवा थरची हाडची गरज आसा. आनी एकलो तरणाटो कास जाला, दोगां भुरगीं आहात. तो म्हणटा की म्हाका स्त्रियांत हे आकर्शण ना, आवय बापायन सांगल्या खातीर कास जालो, हांव आनी दादल्यां सांगात घर सोडून वेतां. भुरग्यां तुमचो पळय कोणी पळोवन दी. पळय म्हाका जेन्ना कुर्डो जाला. असल्या मनशाक देवा लागीं हाडची गरज आसा. सोमी जेजू तांकां दिश्ट दिवंक शकता. म्हाका जेन्ना दैवीक लोरित्न मंदिरांत कितल्या जाणांक असले आध्यात्मीक दिश्ट मेळोन वायट सवय सोडल्यात, कुटुंबाची जबाबदारी तांकां आयला. आनी थोडी शिकनात ती शिका जाय म्हणल्यार तसली आध्यात्मीक दिश्ट आयल्या, आवय बापाय विधेय जायचे म्हणल्यार दिश्ट आयल्या. आनी वायट सवय ड्रग्स, ह्या बेडी, सिगरेट, ह्या गॅमलिंग हें सगळें सोड जिवितांत बरो फुडार करूंक ती सगळ्यांक. आनी त्या कुड्याक जेजू लागीं हाडलें. जेजून कितें केलें, ताजो हात धरलो. पळया तक्षण जेजून ताचो हात धरलो. मोगाचें न्हू, कुर्ड्यांचो जेजू हात धरता. कसल्या कुर्ड्यांचो आध्यात्मीक दिश्ट होगडायलांचो पातक्यांचो जेजू हात धरता. जेजू तांचो मोग करता. कित्याक उडा आसतना मोगाचें न्हू, आमी पातकां करन कितेंय होगडाय येत, पयशे होगडाय येत, बरी भलायकी होगडाय येत, लिवर पाडकन घाणयो येत, किडनी पाडकन घाणयो येत, आमचे एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस जावन जिरवणीचे समस्या जायत. पूण मोगाचें न्हू, आमी एक मात्र होगडावंक जायना देवाचें तें भुरगेंपण. यू कॅनॉट लूज द चायल्डहूड ऑफ गॉड. यू कॅनॉट लूज द सनशीप एंड डॉटरशीप ऑफ गॉड. तूं देवा सस्सू भुरगो कितले पातके केल्यार आमी वाचता हांव थंयसर रोमा घरां भरलें पत्र 5:8 ओळ रोमन्स चॅप्टर 5:8. आमी पातकी जावन आसा तेन्नाच देवान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर मनीस जावन त्या कुर्सार आमच्या पातकाची शिक्षा ताणें भोगून आमच्या पातकांतलें आमकां ताणें सोडवण दिली. आमी पातकी जावन आसतनाच म्हणटा पळय पुस्तक. देखून कोड्या सोमी जेजून हात धरन पूण ताका हळ्ळेंतलो भायर व्हेलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कित्याक हळ्ळेंतलो भायर व्हेलो, कित्याक कोणें ताका आपण हाडलें तांचे तांणी भायर व्हेलो. थोडे फावटी मोगाचें आमकां थोडे जाण रेतीरीक हाडूंक पुरो. हांगासरच जालें. एकलो म्हाका म्हणालो, फादर म्हाका सोऱ्याची विशेश ओडणी फादर, बेडी सिगरेटीची ओडणी, जायते वायट सवय आसा, सगळे ताजे वायट सवय सांगता हांवें तुमकां सांगूं जायना. हांवें म्हळें हांव तुजे खातीर मागतां. वय फादर, ते आपण हाडून आयल्यात म्हाका. पूण हांवें चिंतलें ते बरे मनीस म्हूण हांगा आयल्या उपरांत आमी एकाच कुडांत रावता. हांव तांणी तांच्या बॅगांत इल्लें हाडून आयल्यात सोरो, ते हाडून आयल्यात तंबाकू, म्हाका खंय दिवंक पळयतात.
हांवें म्हळें हांवें रेतेरीच्या जाग्यार म्हणे हांव पियोवचो ना. म्हळ्यार म्हगेचो पातकी जाल्यार इल्लो बरो मनीस. भायर म्हणे हांव वायट काम करीन, ह्या जाग्यार म्हणे बरो वायट काम करचो ना. पूण ताका हाडना आयिल्ले मनीस भायर या हांगा सकाळ मुखार करनात, गुपीत पातकां म्हणटा ताका, सिक्रेट सिन्स. म्हाका जेन्ना कितेंय जावं दी, ते सगळें बदललें मागीर रेतेरीच्या अकरेक आनी परतून रेतेरी करूंक आयल्यात. पूण म्हाका जेन्ना तो एक दीस म्हाका उडासाक हांवें धरलें, हय हांगा येवनी पाड कामां करूंक पळोवचें. प्रेज द लॉर्ड. देखून जेजू म्हाका जेन्ना जाणा आसलो ह्या कुरडेपण येवंक कारण कोण, ताचे थोडे फावटी इश्ट. देखून आमी म्हणटा न्ही, तुजी इश्ट कोण म्हूण सांग, हांव तूं कोण म्हूण सांगता. म्हळ्यार तुजो स्वभाव कसलो म्हूण हांव सांगता. आमी कसले स्वभावाचे आसतात तसलेच इश्ट आमच्या भोंवतणी आसतात. खबरो करतले तो बायल्यो स्त्रियो मेळटात. आनी कोणाक पाद्र्यापा विरोध आसा ते सगळे पाद्र्यापा विरोध असले बेगी सांगाता मेळटात. आनी कोणाक पियोंक जाय ते पियतले सांगाता मेळटात. आनी कोणी जुगार खेळटले सांगाता मेळटात. ड्रग्स जाय जाल्यार ड्रग्स घेतले सांगाता मेळटात. अशें मोगाचें न्हू. कोणा तुजे इश्ट कसले तसलो तुजो स्वभाव. देखून जेजू त्या हळडेतान भायर वता, ताचे कुरडेपणाक हळडेसो लोक कारण, या ताका आपण हाडले ताजे इश्ट कारण, तांचे तावन मेकळे व्हरता. आनी जेजू कितें करता, तिंपी घालून माती घालून ताज्या दोळ्यांत व्हरता. म्हाका हें 100 वर्सां पयलीं एक पिडी वाचल्या वेळार म्हाका कांटाळो आयलो. तिंपी म्हळ्यार कांटाळो न्ही, आनी तिंपी त्या दनीन घालची ती धूळ न्ही, आनी ते अनहायजिनीक न्ही, तें दोळ्यांक दवरचें. इन्फेक्शन जायना. हांव चिंतलो इन्फेक्शन जायना दोळ्यांत. हब्बो जेजूक कांय समजना गी अशें चिंतलो. पूण म्हाका गुंडायेन खोलायेन वाचता आमकां समजता जेजू जावन आसा देव सरपदवीदार सरसक्तेवंत ताका आसा जाल्यार कितेंच ना. मोगाचें नास दिसत्यात वस्तू तांणी दिसच्यो सर वस्तू ताणें आसा केल्यात. ताजे एका फर्माणाक सगळें आसा जालां. वाचता आमी किर्तन 30 आनी 4 7वी बोळ. म्हाका एकाच परा खंय गेलें आसतलें, तुमी वाचून पळया खंय आसा वय. ताज्या फर्माणाक सगळें आसा जालां. देखून समी जेजू कितें करता, तिंपी उडोवन माती घालयता. म्हणजे आतां तो नव्यान 2 दोळे करता, गुळे करता आनी ताज्या दोळ्यांत दवरता. थंय अनहायजिनीक आनी इन्फेक्शन कांय जावंक साध्यच ना. देवाचे दैवीक पवित्र हात नवे दोळे करता, नवे गुळे दोळ्यांचेर, न्यू आय बॉल्स ताच्या दोळ्यांक दवरता. आनी आतां एक मोगाचें न्हू अपुरबायेची गजाल. जेजू ताका विचारता, तुका आतां दिसता गी, पळया तुका आतां दिसता गी, कितें दिसता गी. तो म्हणटा म्हाका आतां मनीस इल्ले दिसोंक लागल्यात पूण रूख चलयल्या बरें दिसतात. थोड्यांक मोगाचें न्हू मनीस सारके दिसनात. कितें दिसतात, थोड्यांक तें पोसडेपणान आसल्यांक आपलें स्त्रियो चेडवां म्हळ्यार लैंगीक वस्त म्हणल्यार बरें दिसतात. दादले म्हळ्यार लैंगीक वस्त म्हणल्यार बरें थोड्या स्त्रियांक दिसतात. थोडे आनी आजकाल LGBT आसल्यांक दादले स्त्रिये भुरगीं आनी कंप्युटर लॅपटॉप खंय पळयल्यार तांकां पोसडेपणान दिसता. उडासोरा सवकास आमची दिश्ट बरी जावची गरज आसा. एकाच परां आमची दिश्ट बरी जायना. देखून जेजू परतून ताचो हाता पडटा. देखून थोड्यांनी म्हणचें हांव एक रेतेरी केली फादर, एक रेतेर न्ही 2 रेतेरी, तें मुख्य न्ही. तुका दिश्ट मेळ्ळ्या गी, तुका कशें दिसता, तुका संवसार कसो दिसता, तुज्या बायलेचे कस तुका दिसतात गी, तुज्या घोवाचे कस तुका दिसतात गी. तुज्या घोवाक बायले पळयतना काजारी जिविताची सगळी जबाबदारी तुज्या दोळ्या मुखार येता गी. तुज्या भुरग्यांक पळयतना तुका जबाबदारी आसा एक बापूय तूं, देवाच्या जाग्यार आसाय म्हण तुका समजता गी. तूं एक पाद्र्याप तूं एक सिस्टर तूं एक मिशनरी तूं एक देवान नेमेरलेलो जावंक बरो उपाध्यक्ष वाड्याचो गुरकार, तुका ती जबाबदारी स्पश्ट तरान दिसता गी. हां या तुका इल्लें ना तूं इल्लो लाभ मात दिसता. हांवें एक वाड्याच्या गुरकारा पळयलें. हांवें एका कार्यक्रमाक गेलो, ताका आलतरीक आपयलें. थंयसर मागणें करूंक हात पांय कामताले अशें कांपोन मागणें करता. सो म्हाका गावूंक की जायना. बट न्ही थोड्यांक तितलें एक भिरांत गावचें आसता आसूं न्ही वाड्याचो गुरकार जाल्यार म्हण चिंतलें हांवें. मागीर इल्ल्या वेळान सोरो वांटतल्या सांगाता आकाय पळयलें हांवें. आनी हांवें थंयसर पडदो घाल्लो जाल्यार म्हाका अशें कर भगवान पळयतना दिसलें वो सोरो वांटचे पयलीं एक 2 पेग मारता वाड्याचो गुरकार की. आनी पियोन जाल्या उपरांत ताका सोरो वांटना हाचे हात पांय कामारान बरें घान हांसून कळले तेजे जोक्स आनी पुरा पार्टेंत. थोडे जाण देवाचें उतर काडून ताका भिरांत दिसता. कोणाक मागणें आपूण हाडूंक लज दिसता. 4 जाणां मुखार एकांतार गावंक तांकां भिरांत दिसता. पूण वायट कामां करतना धैर्य आसता. म्हणजे मोगाचें आमकां आध्यात्मीक दिश्ट ना. थोडीं भुरगीं आसात शिकपा वेळार देवान तांकां बरें जाणवाय दिल्या, बरें शिकपाचें गिन्यान मत दिलां. पूण तांकां शिकोवंक नाका. 10वी फेल जाल्यार कितें, PUC शिकना जाल्यार कितें, ITI केल्यार कितें, हांवें तें बेश्टें कले कोर्स केल्यार कितें अशें बगता. म्हळ्यार आध्यात्मीक दिश्ट ना जाल्यार अशें बगता. देखून जेजून परतून आमकां आपडची गरज आसा. त्या दाळा आमकां स्पश्ट दिश्ट मेळटा. अग्रेक
त्या कुरड्याक संपूर्ण तरान दिश्ट मेळ्ळी, संपूर्ण तरान बऱ्या तरान दिसोंक लागलें आनी लोक सगळो अजाप आनी विजमीत जालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. समिया जेजू लागीं आयल्यार म्हाका आमकां संपूर्ण दिश्ट मेळटा, संपूर्ण बरें मेळटा. म्हाका हांगासर तुमी देवाचें उतर आयकूंक आसात. तुमच्या पैकी एकल्याक विशेश लॉस आसा, 3.5 करोडाचे चड लॉस आसा. तूं भियेलाय, कवजेलाय, निराश आसाय, देदेस्पर आसा, तुजी बायल भुरगीं कुटुंबाची सगळीं निराश आसात. देव तुका म्हणटा, हांव जेहोवा जायरा, गॉड द प्रोवायडर, आय विल प्रोवायड फॉर ऑल युअर फायनान्शियल नीड्स. उत्पत्ती बूक 22वा वसर 20 आनी 4 वळ तूं पात्य म्हज्या भावा, 14वी बोळ पात्य म्हज्या भावा. जेनेसीस चॅप्टर 22 वर्स 14. उत्पत्ती बूक सृश्टेस बूक 22वा वसर 14वी बोळ. सर्वेस्पर देव म्हणटा, हांव तुका सर वस्तू फावो करता, सर वस्तू वदकसून दिता, सर वस्तू हांव दितां. बाबा तूं निराश जायनाका. ह्याच दिसांनी एकलो भाव थंयसर बहरेनांत आसलो, थंयसर व्हड कश्टा संकश्टाक पडलो. ताच्या बिझनसांत व्हड एक लॉस जावचेर आसलें, लगभग 1.5 करोडाचें. आनी तितल्या भितर ताजी भलायकी बरी ना जाली, हात पांय कांपोंक लागले. डाक्टरान म्हळें तुवें हॉस्पिटलायज जायचें, आस्पत्रे वचचें. तो भियेलो. पूण त्या दिसांनी कोणें ताका दैविक रेतमंदाचें आराधना आनी मिसाचें बलिदानाचें यूट्यूब लिंक धाडलें. देखून तो तें पळोवंक लागलो. ताका इल्लें धैर्य आयलें. डाक्टराचे खुशे विरोध तो फ्लायटार हांगा आयलो, इंडियाक आयलो. पयलें हांगासर येवन शनवाराची एका दिसाची रेतेर केली, सकाळीं 9 वरां दनपारां 3 वरां पर्यंत. ती रेतेर करून हांगासर एक बरें खुमसार जालो. आनी ताचे उपरांत तो म्हणटा ताका एक नवो जीव मेळ्ळो. मागीर डाक्टराक वता आसतना डाक्टर म्हणें, तुका थोडे समस्या आसात पूण तितले एक भियोवची गरज ना, आतां तूं बरो जालाय. पूण तो ताच्या काळजांत पातयलो, देवान म्हाका बरें केलें. आनी तो म्हणटा, म्हाका बरें केलें, खंयचेच आलो पालो वा लेप न्ही, बगार देवाच्या उतरान म्हाका बरें केलें. जाणवा असो बूक 16वा वसर 12वी वळ. बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12 हो पातयलो. आनी हांगासर वय ताका बरेंपण लाभलें. ताजे उपरांत तो मागण्याचो मनीस जालो. आनी हांगा तो परतून फाटीं गेलो. आनी फाटीं वता आसतना तो मागोन गेलो, देवा तुवेंच म्हजें तें लॉस आसा तें रावय जाय, लॉस जावं नजो, म्हजे पयशे म्हाका फाटीं मेळा जाय आनी कोणाक हांवें दिवचे आसले सगळे दी जाय. आनी उपरांत घरा येवन म्हज्या बायले भुरग्यांक सांगता बरें करून जिये जाय म्हण मागोन तो गेलो. आनी थंयसर वता आसतना तो म्हणटा, वचोन थंयसर एक 10-15 दीस जायचे गांवांत कोणी एकलो बेकारा बरी आलो, एकलो मनीस आयलो की ताणें पातयेवंक ना तो तितलो ग्रेस म्हण. उपरांत ताचे लागीं उलोवंक लागलो. आनी उलयल्या उपरांत ताचें बिझनस डील केलें. ताचे कडेन जायते पयशे आसले. हांगासर कोणी एकलो पॉलिटिशियन असो, राजकीय फुडाऱ्याचो मनीस खंय तो राजकीयाच्या फुडाऱ्याच्या तर्फेन थंयसर इन्वेस्ट करूंक वयसरला. ताका ताजे बिझनसा सड्ड म्हळ्यार एक 1.5 करोड जावन 2 करोडाचे पयशे येवचे आसले. ताणें 4 करोड दिवंक सयत तो तयार जालो. ताणें चिंतलें तेगे चड. आनी ताचे सगळे रीण, ते पयशे मेळ्ळे उपरांत सगळे रीण ताका फारीक करूंक साध्य जावन जायते पयशे ताका उरले. देखून संतोशान आनंदान गांवाक येवन म्हाका देवाक तो अर्घ आनी होगलाप दिता. व्हड कश्ट आकांतांतलो देवान म्हाका निवारलो. तो म्हणटा किर्तन आतां 103, 20 आनी 8. पळय आतां तो देवाचें उतर परतून परतून तो तोंडपाठ करता. साम 103 वर्स 28. मुश्टा कश्ट आकांताच्या वेळार देवाक हांवें उलो मारलो आनी म्हाका त्या नासाच्या फोंडांतलो देवान म्हाका निवारलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तुंय ते परतून परतून सांग, म्हज्या कश्ट आकांताच्या वेळार सर्वेस्पराक हांव उलो मारता, तोच म्हाका नासाच्या फोंडांतलो तो म्हाका निवारता. तो म्हाका नास जावंक सोडिना, तो म्हाका रिणांत पडोवन वय देसवाड जावंक सोडिना, म्हजें कुटुंब देसवाड जावंक सोडिना, म्हजो वेपार वयवट देसवाड जावंक सोडिना, म्हजें काम वेचें आसल्यार तें वसोंक तो सोडिना, म्हाका प्रमोशन दिता, म्हाका जिवितांत कितले कश्ट नश्ट नपयशे आयल्यार नवे बरोसो देव म्हाका दिता. तूं पात्य म्हज्या भावा भयणी आनी दोनी हात तुज्या काळजाचेर दवर माग. सर्गींच्या बापा, दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. नव्यान तांचेर आशिर्वाद घाल बापा. हर एका तांच्या गरजांनी तूं पाव बापा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय हर एका पिडेस्तांक गूण कर बापा. पिडेसांचे बिजेची सर पिडा गूण जावन दी. कोणी एकलो भाव थंयसर सोसूंक जायनातली दूख सोसून आसा, रडोन आसा, समिया जेजू म्हजी दूख गूण कर म्हणून रडोन आसा. बापा ताजी दूख तूं गूण कर. पापसाल्ल्या काळजां बरो करसो देव तूं, तांचे घाय गूण करसो देव तूं. ताजी दूख नपयस कर. ह्याच घडये म्हज्या भावा तुजी दूख गूण जाता, तुजी दूख नपयस जाता. आनी एका भयणीक विशेश जावन सकयल्या पोटांत विशेश दूख आसा, फॅलोपियन ट्युबाचें समस्या आसा. तुका वय थंयसर जेजू तुका गूण करनासा, बरें करनासा. आनी एक थंयसर वय काजरी जोड्यान त्या सौदा वय भुरग्यांचें देणें जायनातल्या खातीर IVF कर. ह्या भुरग्यांचें देणें जोडूंक प्रयत्न करनासात. हाचे पयलें जायते लाखांनी पयशे दिवन तांणी होगडायल्यात. पूण जेजू तुजेर आशिर्वाद घाल. आनी एक फावटी तूं करता आसतना ते IVF तातूंत तूं सक्सेसफूल जाता, यशस्वी जाताय. तुका भुरग्यांचें देणें जाता. भुरग्यां सांगता तूं देवाक अर्घ आनी होगलाप दितलें. सर्गेंचे बापा, हर एका गरजांनी तूं आमकां पाव बापा. विशेश जावन तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय आमकां आध्यात्मीक दिश्ट दी बापा. आमच्या अंतस्करणाची आत्म्याची दिश्ट आमकां दी. ह्या संवसारांत ह्या सर्चाच आसल्या नास जावंच्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन
सर्गींच्या शाश्वत वस्तूंचेर आमची दिश्ट कोसून ह्या संवसारांत पवित्र भगवान तुका मानता तसलें जिवीत जियोंक आमकां फोव कर. सो मी ह्या जेजूच्या भोव पवित्र नांवान हें मागणें हांव करतां. आमेन, आमेन, आमेन. जेजू तुजें नांव म्हज्या भोगणांनी, जेजू तुजें नांव म्हज्या ओडण्यांनी, जेजू तुजें नांव म्हज्या ताळण्यांनी, जेजू सदांच म्हजें थंय. जेजू तुजें नांव म्हज्या भुरग्यापणान, जेजू तुजें नांव म्हज्या जाणट्यापणान, जेजू तुजें नांव म्हजे उतर प्रायेर, जेजू सदांच म्हजें थंय, जेजू सदांच म्हजें थंय. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमोगाच्यानो समी जेजूचें उतर सदांच तुमच्या काळजांत व्हडा मोगान जगोवन दवरा. मतीन केदाळे जेजूचें उतर जेजूच्या नांवाचेर नियाळ करा. जेजू थंय जियेया आनी ह्या संवसारांत सर आशिर्वादांनी बेसांव आनी सासणीक जिविताची सर कृपाय देव तुमकां फोव करतलो. तुमकां समेस्तांक देवाचे भरपूर कृपा हांव मागतां. दिव्यवाणी